गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबरो विस्तारान. भाजपाचे वेंचणूक प्रभारी 20 वेर गोंया पावतले. वेंचणुके संदर्भात ते गोंय भाजपाच्या कोर टिमी बरोबर वेंचणुकीच्या तयारीचेर चर्चा करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. देवेंद्र फडणवीसाक प्रभारी म्हूण नेमिल्ल्यान भाजपाक गोंयांत 2022 पूर्ण भोवमत मेळटले. मुख्यमंत्र्याचो दावो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गुजरातचो नवो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेलाच्या सोपूत विधी सुवाळ्याक गेल्लो. थंय तो गृहमंत्री अमित शाह आनी केंद्रीय मंत्री तशेंच गोंय वेंचणुकेची उपप्रभारी दर्शना जरदोश हांची भेट घेतली. गोंया परत येतना मुख्यमंत्री मुंबय देवलो आनी ताणें महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री तशेंच गोंय वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीसाची भेट घेवन राज्यांतले वेंचणुकेचेर चर्चा केली. गोंयची एकंदर राजकीय परिस्थिती त्या संदर्भातूय तेंच्याकडे डिस्कस केलें. येता त्या 20 तारखे दिसा देवेंद्र आसतलो, रेड्डी जी आसतले, दर्शना मॅडम आसतली, सगळीं जाणां गोंयांत जातात. गोंयांतल्या सगळ्या आमच्या कोर टीम आनी बाकीच्या अध्यक्ष तेंच्या सगळ्यांच्या बरोबर डिस्कशन्स जातले आनी फुडली स्ट्रॅटजी कशा पद्दतीन इलेक्शनाक वचपाचें हाजेरूय डिस्कशन्स जातले. डेफिनेटली काय म्हणटा प्लॅन प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शन्स, कारण इलेक्शन प्रभारी देवेंद्रजी असल्या कारणान आनी वास्ट एक्सपिरियन्स वेगवेगळ्या इलेक्शनाचो असल्या कारणान निश्चितच ताचो गोंया भारतीय जनता पार्टी खातीर खूब मोठो फायदो जातलो आनी 2022च्या निवडणुकेत पूर्ण भोवमतात भारतीय जनता पार्टी कोण कोणाक जॉईन जाता तें नाका रे. आमी परत एकदा आसा तशें खूब मोठ्या भोवमतान भारतीय जनता पार्टी निवडून येतली. गुजरातमध्ये अमित एक जाण आसा तिकेटी खातीर सगळीकडे वचत रावतात. गुजरातमध्ये अमित शहाची भेट झाली, काय चर्चा झाली? विशेष काही चर्चा नाही झाली. फक्त एकंदर जी राजकीय परिस्थिती आहे त्याच्यावरती डिस्कशन. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. पुरे ट्रक टर्मिनल जमीन परतून असली तशी 5व्या शेतांनी रुपांतरीत करची अशें विजय सरदेसायन मागला. एसजीपीडीची निकतीच बसका जाली. कितलेशेच वर्सांसान प्रकल्प राखून दवरपाक जीसुडा अपेशी थारला. नुस्तेकारांचें भाडें उणें करप तशेंच होलसेल नुस्त्या मार्केटा भायर नुस्तें विकपांचेर कारवाय करपाचो बसकेंत निर्णय घेतलो. बसकेक फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामते हजर आसले. मडगांव आनी फोंड्या ओडीपी सुरू करपाचें थारायल्लें. 2018चे अधिसूचित ओडीपी आनी सुदारणा मदीं साबार विसंगती आशिल्ल्यान मुखेल नगर नियोजका कडेन मंजुरे खातीर ओडीपीचो मसुदो धाडून दिल्लो. टीसीपीचे मंजुरी उपरांत ओडीपीचो मसुदो भौशीक आक्षेपा खातीर मेकळो दवरतले. पळयात विजय सरदेसाय आनी दिगंबर कामत कितें सांगता तो. गेल्ल्या खेपेचे मिनिट्स अप्रूव केल्या. ओडीपीचें डिस्कशन जाल्लें. आमी म्हटलें की ओडीपी एक्चुअली तयार केल्ली 2000 होरायझन इयर 2028. हांव गोवोरमेंटान तांकां सांगलां परत ओडीपी तयार कर. ओडीपी तयार करतले हांव कित्या खातीर ओडीपी तयार, पूण गोवोरमेंटान डायरेक्शन दिलां म्हणटकीर दे हॅव टू फॉलो इट. गोवोरमेंटान डायरेक्शन आमी म्हणलें तांकां लँड यूज मॅप तें नाका अशें म्हणून गोवोरमेंटान क्लॅरिफिकेशन दिलें. म्युन्सिपाल्टी कडेन तांची कन्सल्टेशन चालू आहा. म्युन्सिपाल्टी कडेन कन्सल्टेशन इज ए मस्ट. आनी सेकंड ताणें आतां ड्राफ्ट ओडीपी करता आसतना मायनर नो चेंज ऑफ झोन वायल प्रिपेरींग ड्राफ्ट ओडीपी हें आमी क्लियर सांगलां. आनी रस्ते कितें बारीक डिलिशन्स बी कितें आसल्यार मिस्टेक्स जाल्यो त्यो रेक्टिफाय करपाक दॅट ऑल्सो वी हॅव सेट दॅट इन मारगांव वी वील सी जॉयंटली वील सी बोथ द एमएलएज वील सी कितें तें रोड डिलीट केलें. Only for correction. Only for correction. No, then they will submit it to the board. Then board has to take a call. Objection, suggestion मागोवपाचें कितें करपाचें. बट एक्चुअली खरें म्हटल्यार ओडीपी नोटिफाय जाल्यार 2018, 19, 20, 30 आज 3 वर्स. होरायझन पिरियड 28 म्हणजे 28 पर्यंत 27 आनी 26 स्टार्ट जावपाक जाय आसलें. आनी कितें डिस्कशन जालां? आनी काय ना ताच्याच खातीर आपयली. आमी जे ड्राफ्ट ओडीपीचें सजेशनां मागल्या ताजेर आमी सांगलां तांकां कन्सल्टेटीव प्रोसेस फॉलो जावपाक जाय. आनीक माडेलान जे IT हब म्हणून जाला तो हांवें डिमांड केल्लो कित्याक IT हब स्क्रॅप करून कम्युनिटी फार्मींग फूल दाखोवचें हो हांवें ताजेर डिमांड केलो. बॉडीचें अशें हें आहा की जीसुडाक आमी विचारचें पडटलें. आमी म्हणलें जीसुडाक आमी केन्ना विचारूंक नाशिल्लें. इवन तें 3/4 जें आमी कम्युनिटी फार्मींग दाखयलें तें जीसुडाचें परमिशन घेवंक नासलें. लोकांचें परमिशन घेतलें कित्याक लोकांचें फुकट सवाय जमीन घेतिल्ली. हा 5 रुपयान स्क्वेअर मिटर जमीन घेतली. एंड द व्हॅल्यू देर इज मोर दॅन 50,000 रुपीज स्क्वेअर मिटर.
So the point is, we have said we should summarily go by the wishes of the आणि people. ते शेतकार एव्हरी इयर रोयत आहे सरकार एवरी आणि हांव तांकां सपोर्टूय करता रोवपाक. So we have said that it should be completely made into a community farming zone. आणि एनी अदर Other issues are there, minor corrections. First basic thing is that our base plan is the 2028 ODP. That we have taken categorically from them. Now, if that is the base plan, I have also pointed out certain places where zone has been wrongly shown. Komunda tenanted fields of certain well-connected people have been shown to be settlement zones. When they are tenanted agricultural low-lying fields, which cannot happen. So this correction, I will insist that they happen in the new ODP. Also, that behind Holy Spirit, we had made one commercial zone in order to accommodate the tenants. I will now demand that it should be heritage area, kept at settlement. It will not be commercial. It will be reverted back to settlement. फिश वेंडर्स हाय तेणें एक लेटर केलेली होलसेल मार्केट आफ्टर 9 फिशींग टायम ना ते भायर इंकताय दुर्गा भायर इंकताय आमगे मार्केट हा ते 9 o'clock आमी बंद करताय होलसेल भायर हाय ती म्युनिसिपालिटी पडटा आनी आमी आतां डिसिजन घेयला म्युनिसिपालिटी लेटर करपा तांकां आफ्टर 9 थिंग रिटेल इंक ना जावपाक होलसेल फिश मार्केट होलसेल फिश मार्केट हे रिटेल हाय तेणी लेटर केलो ती आफ्टर 9 ताका इंकून दिना आणि ते फिश वेंडर्स हाय ते आमगे हिंगा रिटेल तेंगे एक एप्लिकेशन येयल्लें 6 months तांकां वेव करपाक बंद कोविडा टायमार बंद आहलो न्हू 1000 तांकां घेताले पर मंथ तेंकां सांगलें 6 months वेव कर आनी 1000 हा ते 500 कर पर मंथ तें डिसिजन घेयलो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोळ्ळी सांग्यावेल्या सेसा गोवाच्या मिना खणीचो प्लांट सुरू करपाक सरकारान परवानगी दिवची, जेणे करून ई ऑक्शनाचो माल चालीक लागतलो आनी कामगारांच्या रोजगाराचो प्रश्न सुटावो जातलो. ही मागणी घेवन सावड्डे आनी कुडचेड्या वाठारांतले मिना खणीचे कामगार थाळो आमदार निलेश काब्राल आनी दीपक पावसकाराक वचून मेळ्ळे. मागणी मुख्यमंत्र्याच्या म्हऱ्यांत व्हरून ताची फाटपुरवण करपाचें उतर दोगूय आमदारांनी दिलें. कांय दिसां आदीं सर्वोच्च न्यायालयान 88 खणींच्या लिजांचें नूतनीकरण करपाची याचिका भायर मारली. हे फाटभुंयेर खण पिडेस्त कामगार खण वाठारांतलो आमदार निलेश काब्राल आनी दीपक पावसकाराक वचून मेळ्ळे. पावसकार म्हणटा ताणें फकत प्लांट सुरू करपा खातीर सेजाक लीज दिवपाची मागणी केल्या, मीन काडपाक न्हय. सर्वोच्च न्यायालयान खणी बंद उडोवंक नात, फकत महामंडळ स्थापन करून त्यो चालीक लावच्यो अशें सांगलां. जाल्यार निलेश काब्राल न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचेर बेजारला. ताणें गोवा फावंडेशनाचे फोग काडला. जे मायनींग 2012 साकून बंद केला ते सुप्रीम कोर्टान कायमचें बंद केलां. सुप्रीम कोर्टान सांगलां हें मायनींग कॉर्पोरेशन करून हें गव्हर्मेंटान हाती घेवचें. त्या प्रमाणे आमचो सरकार आमचो मुख्यमंत्री प्रयत्न करता हें मागीर बेगींतल्या बेगीन चालू करता. आतां तेंचें कशें आसा, तांकां इतलीं वर्सां जालीं 2012 साकून आयज पर्यंत गोवा वेदांतान तांकां ब्रेक दिलो ना. म्हणजे तेंचे ट्रान्सफर बी चित्रदुर्गा कर्नाटका खंय केल्या ना काडले ना कोणा. आमी तांकां थँक्स म्हणटा, बरें डिसिजन घेतलें. पूण आयज फुडें सुद्दां आमच्या सरकाराचें काम आसा. आतां तेंची मागणी आसा वर्करांची कितें सेजा गोवाचो जो कोडले प्लांट चलता तो ऑपरेट करपाक सरकारान दिवचें. म्हणजे ते ऑपरेट करता आसतना कितें आसता, लिजार ती जमीन तांकां दिवची पडटली. मायनींग करपाक न्ही, फक्त तो प्लांट ऑपरेट करपाक. आनी त्या प्लांटाक कितें आसा, सेजा गोवाले खूब कडेन ई ऑक्शनाचें मटेरियल घेतलां. तें मटेरियल तो हाडून थंय तो हें करतलो. म्हणजे तें हें जातलें. आमी दोगांय आतां निलेश बाबा तरी मायनिंगाचें पूर्ण म्हायती आसा, 100% आमच्या मुख्यमंत्र्याकूय म्हायती आसा. आनी हेजेर आमी तोडगा काडटले. तेंचे जॉब जो आसा तो तसोच तेंचो कंटिन्यू उरतलो. तांकां सांगलें काडटा, आमी हेल्प करतलीं, सरकार तांकां हेल्प करतलीं. आमी लोकां बरोबर आसा, आमी जनते बरोबर आसा. इशू आसा हो कितले दीस जाल्लो आसा. तेंचो जो लीज पयलीं दिल्लो तांकां टेम्पररी तो लीज आतां सोंपता. तो इशू हा की मायनिंगाचो इशूय बंद पडलेलो आसा सुप्रीम कोर्टाचे डिसिजना खातीर. आनी सुप्रीम कोर्ट डिसिजन अशें फूल फ्लॅज डिसिजन घेतला. तितून आजूय 1-2 केसीस पेंडींग आसा, तेजेरूय डिसिजन घेना. ही जर डिसिजन घेतलें जाल्यार सगळ्या गोंयाच्या गव्हर्मेंटाकूय कळपाचें कितें जाता तें.
म्हाका दिसता हो जो आतांचो विशय आहा की शेजार गोवा तो लीज पिरियड गव्हर्मेंट रेंट दिवन हो जागो प्लांट चलोवपाक जाय हो गव्हर्मेंटान करपाकूच जाय आनी आमी फॉलोअप करून करपाचो विशय घेतलो. कॉर्पोरेशनाक कितें कॉर्पोरेशन म्हळ्यार कितें CMन 100% CMन आमी कॉर्पोरेशन केला. विशय तेजो कॉर्पोरेशन घेवन मायनींग चालू करपाचो विशय आहा. पूण अनफॉर्च्युनेटली सुप्रीम कोर्टान EC जी कोणाची आशिल्ली ती विड्रॉ केल्या. सो हे सुप्रीम कोर्टान डिसिजन घेतल्या पळय इट इज खंयच्या सायडीन घेतला आनी जे हांगा जे बाकीचे लोक ताका सपोर्ट करता जे गोंयचे फावंडेशन म्हणटा कोण तरी, सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता लोकां खातीर न्ही आनी सामान्य लोकांक जे 2012तल्यान त्रासांक पडल्या पळय ते आज पासून त्रासांक पडलेले आसा. गव्हर्मेंटाचे विचार खुबशे जाले पूण खंय तरी हे फुडें वचोना. पूण आतां ते सोडून कॉर्पोरेशन जे करता ऑनरेबल CMन लक्ष घालता. पूण मेन म्हणटा तो लीज जो आसा फॉर शेजार गोवा जो जमनीचो लीज आहा हो गोंयचो गव्हर्मेंटाचो जागो हो तांकां लीज दिवपाकूच जाय. हो कशें दिवप एक्स तो कॅबिनेट घालपाक जाय कितें घालपाक जाय ताका लीज करपाक तो इश्यू आमी घेतलो. गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकर. स्वर्णिम विजयाची मशाल गोंयांत पावल्या. 1971 वर्सा भारत पाकिस्ताना मदीं जाल्ल्या झुजांत भारतान जैत मेळिल्लें. त्या वेळार विभाजन जावन बांगलादेशाचो जल्म जाल्लो. ह्या झुजाक 50 वर्सां जातात. ताची याद करून दिवपा खातीर राष्ट्रीय पावंड्यार स्वर्णिम विजय वर्स मनयतात. गोंयांतय विजय मशालीक उर्बे भरीत येवकार दिलो. फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर जाल्ले कार्यावळीत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन मशालीक येवकार दिलो. आर्मीच्या जवानांनी मशाल पेटयली आनी त्या उपरांत कार्यावळीक उर्बा फावो जाली. 1971चे झुजांत वांटो घेतिल्ल्या कांय वीरांचो कला मंत्र्याची हस्तुकी भोवमानय जालो. युद्ध में अपना पराक्रम सिद्ध करने में सक्षम रही है. इस युद्ध ने हमें कई एक नए आयाम दिखाए जिसमें मुख्य तौर पर 2 अलग अलग सैन्य क्षेत्रों में लड़ाई को अंजाम देना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का एकीकृत रूप से समन्वय में कार्य करना, मुक्ति वाहिनी को छद्म युद्ध के लिए तैयार करना और उसके कौशल को युद्ध में इस्तेमाल करने जैसी सामरिक युद्ध की कार्रवाई शामिल है. जमीनी स्तर पर भी अनेक नौजवान अफसरों, जेसीओ साहिबान और जवानों ने बहादुरी के नए मानदंड स्थापित किए. इस युद्ध में हमारे वीरों को 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र अर्जित हुए. इसके अलावा लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और ईस्ट पाकिस्तान का पूरा हिस्सा भारतीय सेना के कब्जे में आ गया. मात्र 13 दिन में अर्जित की हुई इस बड़ी विजय के बाद भी एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाते हुए हमने बांग्लादेश के राष्ट्र निर्माण में उनकी सहायता करी और एक नवीन राष्ट्र की स्थापना करी. आज यहां मौजूद सभी मेहमानों से मैं सिर्फ यह आग्रह करता हूं कि भारत के इन शूरवीरों का त्याग और बलिदान सदा अपनी स्मृति में रखें और अब जब भी अपने परिवारजनों से मिलें तो उन्हें यह बताएं कि आपके कल के लिए इन सैनिकों ने अपना आज समर्पित किया है. जय हिंद, वंदे मातरम. सुभेदार उदयसिंग देसाई आर्टलरी 1971 जी लढाई झाली त्याबद्दल आम्हाला इथे बोलवलं रिटायर माणसांना. आम्हाला भयंकर अभिमान वाटतो की सिग्नल रेजिमेंटने आमचा जो सत्कार केला आहे लोकांचा रिटायर माणसाचा 71च्या लढाईत. असंच सगळ्यांनी करत राहिलं पाहिजे आणि देशासाठी आम्हाला भरपूर अभिमान आहे की आम्ही फौजी आहे, अजून जवान आहे. तर आपण कुठल्या भागातून देशाच्या? सावंतवाडी. स्वर्णिम विजय यात्रा ज्योतीचे आमच्या ह्या पावन घुमंत भूमीचेर गोंयचो कला आनी संस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान हांव स्वागत करतां. ह्या समयाचेर सबंद आमचे भारतीय सेनेचे बरोबर वेगळे वेगळे आमचे जवान जे आशिल्ले ताणीन आमचे ह्या पाकिस्तानाचेर जैत मेळयलेलें आशिल्लें. जरी हे 13 दिसांचे हो लढो जर आशिल्लो जाल्यार मोठें हें सरेंडर पाकिस्तान सैनिकांनी आमच्या भारतीय सेना मुखार दवरलेलें आशिल्लें आनी म्हणूनच गेली 50 वर्सां आज हो आमी विजय महोत्सव साजरो करतात. आणि म्हजें एक भाग्य आसा अशें समजता की ह्या फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर आज
ही मशाल जी आसा, जी विजयी ज्योत जी आसा त्या फोंडेच्या अंत्रूज महालान पाविल्ली आसा. हांव जे म्हजे फौजी भाई जे आसात, भाव जे आसात, तांकां प्रणाम करता. ती ज्योतीक कोटी कोटी वंदन करता. आणि आमचे जे सैनीक जे आसात तांकां अशेच तरेचे बळगें प्राप्त करून दिवचें. देशाचेर केल्लो हल्लो किंवा कोणी वाळकडे नजरेन जर पळयलें जाल्यार तांकां प्रत्युत्तर दिवपा खातीर आमचे सैनीक जे आसात ते जाबाज आसात. आणि अशेंच तांच्या मुखार वळपा खातीर देवान तांकां बरे तरेचें आरोग्य प्राप्त करून दिवचें. एक संघ जर आमी रावले जाल्यारूच हो देश महाशक्तिशाली जातलो आणि ह्या देशा कडेन वाकडे नदरेन पळोवपाची कोणाक कापास्ताद जावपाना. हो मेसेज आज सबंद भारतीयांनी आणि आमच्या सैनिकांनी सबंद जगाक दिल्लो आसा. त्या खातीर हांव सबंद जवानाचे हांव तांकां सलाम करतां आणि गोंयच्या ह्या पावन भुमीचेर परत एकदां स्वागत करतां. पणजे जाल्ल्या सुवाळ्यात गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS पिल्लय हांणी विजय ज्योत मशालीक येवकार दिलो. पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या सुवाळ्यात ह्या झुजात वांटेकार जाल्ल्या वीरांचो मानेस्तांचे हस्तुकी भोवमान जालो. 3 डिसेंबराक नवी दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ही ज्योत पेटोवन भारताच्या हेर राज्यांनी धाडून दिल्ली. मथुरा, कोटा, अजमेर, जोधपूर, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, गुजरात, मुंबय उपरांत ती गोंयांत पावल्या. अंदू वर्साच्या 3 डिसेंबराकच ती दिल्लीच्या स्वर्णिम विजय वर्स सुवाळ्यात परत पावतली. स्वर्णमय विजय मशाल स्वागत समारोह आज़ाद मैदान के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल PS पिल्लई जी, इस 2ST कमांडर ब्रिगेडियर सहानी जी और बाकी राज्य के CS परिमल राय, यहाँ के एडमिरल श्री अरुण प्रकाश जिनको वीर चक्र प्रदान हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल AK करवाल जिन्हें सेना मेडल प्राप्त हुआ है, रेयर एडमिरल पीटर ड्रबाज ये भी यहाँ पे उपस्थित हैं. बाकी सेना के सभी दल के सभी सैनिक जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, NCC के छात्र, बाकी सभी नागरिक, मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस स्वर्णमय विजय मशाल का गोवा में इस पवित्र आज़ाद मैदान पे मैं स्वागत करता हूँ. और मैं खुद को गर्व फील करता हूँ कि इस कार्यक्रम में शामिल होने का योग आज मुझे मिला. मेरे जन्म से पहले जो 1971 में जो युद्ध हुआ और जिस युद्ध में जो पार्टिसिपेट हुए इन सभी का गौरव करने के लिए माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ये विजय मशाल स्वर्णमय विजय मशाल यात्रा निकाली और पूरे देश भर में फिर से एक बार राष्ट्रवाद की भावना, फिर से एक बार देश प्रेम की भावना सभी लोगों के मन में उन्हें जगह पैदा करने के लिए फिर से एक बार उन्हें इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने तय किया और इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने पूरे देश भर में शुरू किया. इसलिए मैं इस कार्यक्रम का पूरे गोवा में स्वागत करता हूँ और इसी स्वर्णमय विजय मशाल का मैं इस आज़ाद मैदान में फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ. 1971 के भारत पाक युद्ध में जो थल और वायु सेना के ऐतिहासिक जीत यहाँ पे मिली और इस बीच में जैसे अभी इसकी इन डिटेल में कहा गया कि 1947 में इस अखंड भारत देश का भारत देश और पाकिस्तान बना और 1971 में फिर से एक बार यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना. इस अखंड भारत देश का भारत देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन 3 विभागों में ये डिवीज़न हो गया. मुझे लगता है कि मैं एडमिरल प्रकाश, लेफ्टिनेंट जनरल AK करवाल और रेयर एडमिरल पीटर ड्रबाज और बाकी जिन को सम्मान यहाँ मेरे हस्ते, हमारे महामहिम राज्यपाल के हस्ते जिन का सम्मान हुआ, उन सभी का मैं फिर से एक बार गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा के सरकार की तरफ से मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ. और ये भाग्य आज मुझे इस कार्यक्रम के वास्ते ये मुझे मिला, इसलिए मेरे गर्व की बात है. मुझे लगता है कि इसी बहाने पूरे देश भर में फिर से एक बार नौजवानों के बीच में 1971 का वॉर जो लड़ाई हुई उसके समर्पित भावना सभी देश के युवाओं के इस लड़ाई के बारे में फिर से एक बार
यानी सबको मालूम पड़ेगा, पता चलेगा इस और अच्छी एक अच्छी भावना है कि हर परमवीर चक्र जिनको मिला है और जिनके शहीद हुए हैं उनके घर पे जाके उनका सम्मान करना बहुत ही जो अच्छी बात है। जो इस यात्रा के दरमियान उन सभी के यानी वीरों को या वीरगना को उनको मैं मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गोवा के सभी छात्र छात्राएं इसी तरह से देश प्रेम से प्रेरित हो, इसी तरह से यानी देश के राष्ट्र सेवा में समर्पित भावना से काम करें। मैं अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आज कार्यक्रम सेलिब्रेट किया। इवन दो ताइक्वांडो ग्रुप जो गोवा का जो सिंगिंग ग्रुप था और बाकी जो सैन्य दल से जो ग्रुप था उनका भी मैं बहुत इस अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से पेशकश की उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार ये कार्यक्रम में मुझे यहाँ आके जब मौका मिला, सम्मान करने का मौका मिला, फिर इसीलिए मैं आयोजन के लिए मैं सभी का गर्व करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि इर्शाद शेख। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत फुडले 5 दीस वातावरण सुकेंच उरतले। 19 तारखे मेरेन हवामानाची कांय शिटकावणी ना, जाल्यार खोल अरबी दर्यांत वराक 60 ते 70 किलोमीटर ह्या नेटान वारो व्हांवतलो। देखून 17 तारखे मेरेन नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या। आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता। कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया गरजेची जतनाय। मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार। मोग आसचो।